फोंड्या पुलीस स्टेशना मुखार आशिल्लो नालो पावसाच्या उदकान तुंबिल्ल्यान सगळें उदक रस्त्यार तशेंच कुशीक आशिल्ल्या खासनी संच्या घरांत आनी दुकानांनी उदक शिरलें। पावसा आदीं लोकांनी जी झाडां कापिल्लीं ती ह्या नाल्यांत उडयल्ल्यान ह्या नाल्यांतलें सगळें उदक लोकांच्या दुकानांनी घुसलें, अशी कागाळ ह्या दुकानदारांनी केल्या। म्युनिसिपालिटी एरियेक जी लोकांनी पळय झाडां पळय कापल्या आपआपल्यान सगळे वाहन उडयलेले आसा। हांगा सगळो ब्लॉक जाल्लो आसा नाला आनी सगळे दुकानांनी उदक भितर घुसलेलें आहा। जाता तितले बेगीन म्युनिसिपालिटीन सगळे झाडां सगळी गाडची हांगसरली आनी सगळो मातसो नालो क्लीन करचो अशें हांव मागता। हो चॉकअप जाल्ले कारणान सगळे पोलीस स्टेशनाचेर बी उदक घुसला। हो व्हाळ चॉकअप जाल्ले कारणान सगळें पुलीस स्टेशन तशीच दुकानां सगळे लोकांनी भितर उदक घुसलेलें आहा। जाता तितले बेगीन तशेंच पब्लीक कॉफे फाटल्यान हॉटेला फाटल्यान तशेंच बारीक बारीक बस स्टँडांतल्या गाडी आसा सगळ्या गाडयांनी उदक घुसलेलें आहा। जाता तितले कित्याक लागून जाली हें जालें जें लोकांनी हितून सगळें उडयलां झाडां भितर नाल्यांत भितर उडयलां। जर नालो आसा तो म्युनिसिपालिटी निवळ करूं ना। निवळ केला आसता लोकांची बी मिस्टेक आहा। लोक बी कितें करता काडटा आनी सगळे नाल्यांत उडयता। सगळीच म्युनिसिपालिटीची चूक करपाक शकना। म्युनिसिपालिटीन आपलें काम केल्लें आसा तरी आसतना लोक मातसो सुदारना, काडटा सगळे नाल्यांत उडयता म्हणून ही मिस्टेक अशी जाता आनी लोकांक त्रास जाता। पानी कैसा है? पानी मतलब पूरा ऐसे कचरा भर गया है ना, तो इस वजह से पूरा ब्लॉक हुआ पानी। फिर सब लोग अपना वेस्ट इधर ही डालते हैं, मतलब कुछ भी है इधर ला के डालते हैं। ये अभी तुम्हारा दुकान में घुसा हुआ पानी? हाँ, घुसा है। वो जो भी दीवार टूटा बोले वजह से दुकान को कुछ नुकसान नहीं। क्या लॉस हुआ? ब्लॉक हुआ है। बिस्किट भी कुछ खराब हो गया? हाँ, बिस्किट भी कुछ खराब हो गया?